पणजी आनी आसपास रावपी लोक त्या शिवाय पणजे कामा खातीर येवपी लोक हे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सामके त्रस्त जाल्ले आसा आनी तांचें जिवन हैराण जाल्लें आसा. आतां फाटले कितलींशींच वर्सां जालीं हें काम चालू आसा आनी तें सोंपपाचें नांव घेना. ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो आतां 10 वर्सां जालीं, वेगवेगळी काम चालू आसा. खास करून फाटल्या 4-5 वर्सांत जें जोरान काम चालू आसा आनी कंप्लीट रस्त्यांची चाळण जाल्ली आसा आनी सगळे कडेन रस्ते फोडून दवरल्या. लोक इतले कंठाळ्या आनी खास करून जाणटे आनी जे दुयेंती आसात तांची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली आसा. कारण ह्या कामा खातीर एक तर सगळे कडेन वता थंय रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा, सगळे रस्ते बंद करून कामां चालू आसा आनी त्या शिवाय हो जो धुल्ल उडटा ताजे खातीर जे बायक चलोवपी आसा आनी जे घरांनी हांगा रावपी आसा तांचें सामकें जिवन हैराण जालां. सो अशी परिस्थिती आसा की हें स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना बंद जातलीं असो तरेचो प्रश्न प्रत्येक मनशाक पडटा. जरी 31 मेक हें काम सोंपतलें अशें सरकार म्हणटा, पूण हेंची परिस्थिती पळयत जाल्यार हें कोणाकच खरें दिसना. तें आनीक 1 वर्स आनी फुडें चलपाचें आसा अशें दिसता. सो ही परिस्थिती आसा आनी केन्ना सोंपतली हाची खबर ना. पूण ह्या स्मार्ट सिटी कामा खातीर हांगचे लोकांचे हेल्थ पिड्यार जातली हातूंत दुबाव ना. हांगा रेस्पिरेटरी डिसीजीस स्टार्ट जातले आनी लोकांचे कमरान आनी बाकीचे फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लेम्स जावपाक शकता. ही परिस्थिती आयज स्मार्ट सिटी खातीर जाल्ली आसा. आनी ह्या स्मार्ट सिटीची फळां आमकां केन्ना चाखपाक मेळटलीं ही आतां एक तरेची प्रश्नच आसा. कारण खंयच्याच दृश्टीन आमकां हें काम सोंपिल्लें दिश्टी पडना. सो हाजे खातीर लोक सामके कंठाळ्यात. आयज आमी एक ग्रावंड रिपोर्ट करपा खातीर आयल्या, पळोवपा खातीर की रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाल्या. कारण दिसान दीस नवे नवे रस्ते फोडटात आनी खंय वचप आनी कशें वचप हें खास पणजेकारांकच खबर ना. आनी जे पणजेच्या भायर येता, भायल्यान जे लोक येता तांकां तर कांयच कळना, ते कंप्लीट घुसपून गेल्या. सो आमी आतां एक रावंड मारून पळोवया की पणजे खंय रस्तो बरो आसा तो पळोवपाचो प्रयत्न करया. आनी ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचो सगळ्यांत चड फटको पडला तो दुकानदारांक. जे बिजनेसमॅन आसात ह्या रस्त्यांचेर तांची बिजनेस खूब कमी जाला. कारण आतां लोक ह्या सायडीन येवपाक कमी जाल्या. धुल्ला खातीर कोण येना, ट्रॅफीक जॅम आसा, गाडी पार्क करपाक मेळना. सो तांचे बिजनेसाचेर भरपूर परिणाम जाल्लो आसा. आतां आमकां पणजे वतले तालिगांवच्यान जाल्यार 2च रोड आसा. एक तर वयर आल्तीनच्यान वचपाक जाय, नाजाल्यार आतां फुडलो आतां आमी घेता तो दयानंद बांदोडकर रोड. तो एकूच रस्तो आसा सद्याक पणजे जो अजून पर्यंत फोडूना. बाकी सगळे रस्ते फोडून उडयल्या. पणजे सिटी भितर तर सामकी प्रत्येक रस्त्यांचेर कितें ना कितें कामां चालू आसा. आतां आमी आयल्या कांपाल क्लिना कडच्यान ते रस्तो आसा जो फायर ब्रिगेड आनी ते गणपती टेंपला कडचो रस्तो. इट्स सपोज टू बी द फर्स्ट स्मार्ट रोड. हो कांय म्हयने पयलीं तांणी इनॉग्रेट केलो. हो खंय सगळ्यांत पयलो स्मार्ट रोड गोंयचो पणजेचो. पूण हालींच कांय रिपोर्ट आयिल्ले की हे ऑलरेडी हे सिमेंटाचे रोड वयले कापचे वचपाक लागल्या म्हणून. आनी हे सगळे रस्ते बंद जाल्ल्यान सद्याक टोटल लोड पडला तो ह्या दयानंद बांदोडकर रोडाचेर. आनी हांगा दीसभर ट्रॅफीक जाम जाल्ले दिश्टी पडटा. स्पेशली जो सांतिनेज एरिया आसा हे कंप्लीट ट्रॅफीक जाम जाता. हे पळया कितें ट्रॅफीक आसा तें सगळे वटेन, चारय वटेन ट्रॅफीक आसा. तातूंत हो आतां दनपारचो टायम आसा, वॉट टायम आसा, पण स्पेशली सकाळचो ऑफीस टायमींग आनी सांजचे परत ऑफीस सुटता तेन्ना हांगा कंप्लीट जॅम जाता. कितलेशेच पयस लायन लागता. आतां आमी सत्रे कडेन पावल्या ह्या जंक्शनाचेर आनी हेच तुमी हांगा पळयतले हो रस्तो हांगा बंद जाला. सो हांगच्यान चर्चे पर्यंत हो रस्तो कंप्लीट क्लोज केला आनी ताजेर मेजर काम चालू आसा. आतां आमी 18 जून रोडाचेर या. एक ट्रॅफिकाची परिस्थिती कितें आसा ते पळया. कंप्लीट हांगा एक मेजर काम चालू आसा.
हो गोंयचो पणजेचो मेजर कमर्शियल रोड आनी सगळे हो एक फिडाल्गो फुडलो रोड बंद केला. हांगाय मेजर काम चालू आसा. ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात. हो कंप्लीट रस्तो ब्लॉक केला. हो चर्च घरांतलो रस्तो. हो आसा डॉक्टर बोरकार रोड. हे पळयात हांगा हे पळय व्हडलें काम चालू आसा. सिवरेजीचें काम आसतलें. कंप्लीट रस्तो मदल्यान फोडला. हाजे खातीर टोटल ट्रॅफिक जॅम जाला. आमी जुंता हॉटा कडेन पावले. हो जुंता हॉटा कडेन फुडलो रस्तो परत ब्लॉक केला टोटल. तर मी अर्दवर हांगा पणजे रस्त्या वयल्यान भोंवता म्हणल्यार आमच्या पोटान कितले धुळे गेले आसतली खबर ना. आनी जे लोक दीसभर हांगा रावता तांची शॉपां आसा तांची परिस्थिती कितें जातली इमॅजीन करपाक शकता आमी. हो आतां एडीसी फाटलो रस्तो तो एक ब्लॉक केल्लो आसा. वता थंय फक्त खणपाचें काम चालू आसा. रस्ते फोडपाचे आनी पणजे अक्षरशा वॉर लायक सिच्युएशन जालां. आतां हें काम इतलें तेंप जाल्यार चलता आनी हे सगळे ट्रॅफीक जॅम धूळ ब्लॉक्स हें आतां लोकांक ताजेर संवय जावपाक लागल्या हळू करून. लोक कंप्लेन करपाचे आसा लोकांनी बंद केलां. कारण कंप्लेन करून कांयच फायदो जायना हें तांकांय कळ्ळां आनी कोण उलयना आतां. आमी आतां पाट्या वयल्यान बऱ्यान वतात. हे पणजे सिटीचे एंट्रन्स एक्चुली. जे कोण करंजाले तालिगांव वता तेंचे खातीर बरो शॉर्टकट आहा. सो ह्या रस्त्याची दैना कितें जाल्या तें तुमी पळयतले. सगळे कडेन हें काम चालू आसा. सगळे रस्ते फोडल्या. एक सुद्दां गाडयेक वचपाक सारकी वाट ना. धुल्लाची तर सामकी लॉट येतात हांगा. आनी आतां कितलो तरी तेंप जालो हे चालू आसा काम. हो आसा दयानंद बांदोडकर रोड. हो एकूच रोड असो उरला जो अजून खणूना. आनी म्हणून हाजे सगळे ट्रॅफीक डायवर्ट जाल्ले आसा आनी हाजेर कॉन्स्टंट मदीं मदीं जॅम हांगा थंय चालू आसा. हो पणजे पोलीस स्टेशना कडेन फुडलो रोड. पळयता पळयता थंय कोण तरी घडयेल दिश्टी पडटा. हे पळया नवतारा कडेन. सो जवळ जवळ पणजेचे सगळे मेन रस्ते डॉक्टर बोरकार रोड 18 जून रोड MG रोड तो मातसो अजून स्टार्ट जावना चड MG रोडचें काम. आनी हे सगळे भितरले रस्ते सगळे जवळ जवळ सगळे रस्ते फोडल्या. सगळे कडेन रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा. ट्रॅफीक जॅम आसा. धुल्लाची तर लॉट आसा. अशी तरेची परिस्थिती सद्या पणजे आसा.
हो आसा महात्मा गांधी रोड. आता मार्केटा कडेन वता, पणजे मार्केट. आणि पणजे मार्केटाचो रस्त्याची परिस्थिती पळय, कंप्लीट एप्रोच रोड बंद जाला. डॉन बॉस्को कडच्यान मार्केटान वचपाचो रस्तो कंप्लीट बंद केल्लो आसा. मार्केटा फुडें आतां काम सुरू जाता. आतां आमी वरभर पणजे फूल रावंड मारलो आनी तुमी पळयलां आसतलें रस्त्यांची परिस्थिती दयना जाल्या रस्त्याची अक्षरशः. आनी कशे लोक त्रास पडटा. एक ट्रॅफीक जॅम सगळे कडेन, प्रत्येक रस्त्याचेर ट्रॅफीक जॅम आसा. धुल्लाचे लॉट तुमी पळयले, लोक कशे हाल काडटा ते पळयले. सो ही परिस्थिती आयज पणजेची आसा. अशें दिसता की हांगा कंप्लिटली एक व्हड दोन कशें दिसपाक लागला. सो आतां पणजे स्मार्ट जावपा जाय जाल्यार कोणी म्हणटलें की तुमी सोदचें पडटलें मातशें. आनी सरकारूय म्हणटा नो पेन नो गेन. पूण सद्या पणजेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की ओन्ली पेन एंड देर इज नो गेन. कारण खंयच दिश्टी पडना हो गेन, केन्ना स्मार्ट सिटीचें काम जातलें आनी केन्ना आमची पणजे सिटी स्मार्ट जातली हें खंयच आमच्या हातून दिश्टी पडना. सो म्हणून अशें लोकांक आतां वीट आयला अक्षरशः. लोक कंटाळ्या. अशें म्हणपाचें पाळी आयल्यार म्हाका स्मार्ट सिटी नाका, आशिल्लें तशें बरें आशिल्लें आमी, पूण अशेंच दवरप अशें म्हणपाचें आयज पाळी लोकांचेर आयल्या. सो हें कित्या खातीर जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण स्मार्ट सिटी सगळ्या कडेन जाल्या. भारतांत बाकीच्या देशांनी सुद्दां अशें कामां चलता आनी सिटी डेवलप जाता. पूण अशें करून अख्खी लोकांक वेटीक धरून अख्खी सिटी कॉलॅप्स करून अशीं कामां जाता हें केन्ना खंय पळोवनाशिल्लीं. सो खंय तरी प्रॉब्लेम आसा आनी खंय तरी म्हाका दिसता आमी बेस्ट प्रॅक्टीस करता काय ना हें पळोवपाची आमी गरज आसा. आनी म्हणून लोक आतां क्वेशन करपाक लागल्या की बाबा हे स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें एक्झॅक्टली आनी तुमी कितें करपाक सोदता आनी तुमी काम केन्ना सोंपतलें हें कोणूच सांगपाक तयार ना. आतां अशें जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की हें काम आनी फॉरेवर चलपाचें आसा आनी एक दीस स्मार्ट मेन न्ही तर आनीकय फुडें चलतलें हें हातूंत दुबावूच ना. सो आतां पळोवया की पणजेकारांची प्रतीक्षा केन्ना सोंपता आनी पणजेकारांचे हाल केन्ना सोंपता हें आतां आमकां वाट पळोवचें पडटलें.